मोगासो प्रणाम। हांव राजेश डिकोस्टा, कार्यदर्शी वाराडो गोळीक परिषद पेजार वाराडो। सुमार 250 वर्सांचो लांब इतिहास। हर वर्सा भाग्यवंत हप्त्याच्या मंगळारा हजारो भक्तिकांनी पेजारच्या कुर्सागुड्यार चलोवची चारित्रीक कुर्सावाट। एका कुशीन कोंकणी क्रिस्तांवांचेर टिपूचें दाड आनी बंदडेचो कराळ इतिहास। आनी एक कुशीन अखंड भावार्थाचे तलवारीन बंदड फुड केल्ली कातोलीक पर्जा। आनी ह्या वर्सा परत विशेष आत्मीक अनुभवाचो सुवाळो। 1784 इस्वेंत टिप्पून क्रिस्तांव लोकांक दोगदून श्रीरंगपट्टणाक निर्वासित जावन वेल्ल्या वेळार निर्वासित जावन चेतावन बाचाव जाल्लो भावार्थी लोक पेजार इगर्जेच्या लागशिल्ल्या गुड्यार कुर्साचें भक्तीपोवन सुरवात करतात। फुडें ह्या गुड्यार एक शाश्वत कुरीस उबारचे मुखांत्र अमर जाता आनी त्या गुड्याक कुर्सागुडो म्हणलें नांव पडटा। हे पावटी 240 आनी 2व्या वर्साचे पारंपरीक कुर्सावाट ह्याच मार्चाच्या 30 आनी 1 तारखेर चलतली। सकाळीं 10 वरां तावन निरंतर विनवणी मागणे, अर्घ होगळाप, दैवीक आकुलतेचें भक्तीपोवन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें। सांजेर 3 वरार पेजार वाराडो, कटील, किन्नीकोळी आनी बोंटवळ कुशीचो लोक सांगाता मेळोन पांय वाटेन पेजाराक येतलो। आनी एक कुशीन सांजेर 3:30 वरार सुरतकल वाराडो, मंगळूर, कासारगोडू आनी उडुपीचो लोक सांगाता मेळोन जोगट्टे KBS जावन पांय वाटेन पेजाराक चलोवन वेतलो। तुमी सर्वांनी पांय वाटेच्या पयनाक मेळा जाय आनी उपरांत 5 वरार पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानांत आनी कुर्सावाटेक वांटिली जाय आनी जेजूच्या कश्टाच्या आटावांत भागीदार जाय म्हूण हांव तुमकां उलो दितां। मंगळूर देजूचो गोवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी पाशावाचो नियाळ दिताले। हें सगळें भक्ती कार्य 9 वरां भितर सोंपतलें आनी उपरांत भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसतली। तुमी सुमेस्तांनी येयजय। देव बरें करूं।